Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. काही लोकांचे फोटो धाडलेले की काम आता बी चालू हा. ऑलरेडी डायरेक्टर आता चीफ सेक्रेटरी हांगा आशिल्ले तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की RFO जो हा ताका सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी जो पर्यंत डिसिप्लीन आमी हाडिना गव्हर्मेंटान आनी आमच्या डिपार्टमेंटान आमच्या योग्य तरेची कारवाय केली तरी बी ते फुकट वयतली, कारण कोणाक कळचें ना कितें चल्लां. DCFाक बी शो कॉज नोटीस दिवपाक लायला डेप्युटी कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. तो जर तेजी चूक असली ताका बी सस्पेंड करपाक आमी फाटीं रावचे ना. मेन म्हणजे कित्याक की वाघेरीचे पूर्ण हिल ऑलरेडी फायल मूव करपाक लायला विल बी अ प्रोटेक्टेड एरिया. डेव्हलपमेंट म्हणटा ते कांयच जावचें ना वाघेरी हिलाक. आमी ऑलरेडी निर्णय घेतलेलो आसा आनी सरकार जेन्ना निर्णय घेता आनी सरकार म्हणजे म्हाज्या लेवलाचेर जेन्ना आमी निर्णय घेतलाय म्हाजें ठाम मत आसा की हे फॉरेस्ट आनी हे सगळे इको ट्युरिजमचो फॉरेस्टाचे जे हांव उलयतां इको ट्युरिजम जे वेगळे आसता. मेन म्हणजे फॉरेस्ट प्रोटेक्शना खातीर आनी जे कितें करूंक जाय पावलां जे घेवंक जाय ते आमी घेतलेच. त्याच बरोबर परत एकदां सांगता की म्हाजो भाग जो आहा तो एक फॉरेस्ट रिलेटेड आमचो एक परिसर आहा आनी त्याच बरोबर पीपल आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅव टू को एक्झिस्ट. त्याच बरोबर ह्या तरेचे विदाउट परमिशन विदाउट टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट काल टावन प्लॅनिंगाचो बी स्क्वॉड गेल्लो ते रिपोर्ट फायनलायज करतले आनी जे जे कोण लँड ओनर आहा ज्या लँड ओनरांनी ते वायलेशन केल्ले आसा तेंचेर FIR दर्ज करून ते योग्य तरेचे एक्शन डायरेक्शन्स दिल्ले आसा इन रायटींग. आनी तुमीच पळया कोणी विकला आनी कितें विकला ते तुमकां ऑटोमॅटिकली कळटा, तुमकां सेल्डीड गावतल्यो ते कितें जालां ते. आनी हे तरेचे NOC बी फॉर सेल ह्या तरेचे जमनी दिवपाचे ना. प्रोटेक्टेड एरियान आसा ते आमी हांव आमचे लॉ मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल तेंचे कडेन चर्चा करून सब रजिस्टर कडल्यान ते झोनींग योग्य तरेचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरन्स तशें दिवं नाका म्हणून फॉरेस्ट रिलेटेड एरियाज ह्यो तरेचे गोश्टीची खंय तरी चर्चा जावपाची गरज आसा. पूण प्रोटेक्शन हे वाघेरी हिल जे म्हणटा ताका प्रोटेक्शन पूर्णपणे आमी दितले. ते एक्टिविटी कांयच जावची ना.